तर गो अहेड. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगळा बाप्पा, तू रोचणार देव जावन आसाय आणि तुवें आमकां रोचलाय दुनिया. आणि तुवें रोचून हे सगळें तुवें आमच्या हातांनी घातलाय जे आमकां हे सोयबीक दोळ्यांनी आमकां दिश्टी पडटा तें. पूण तुवें आमकां आत्मिकाचे दोळे दिल्यात जे दिश्टी पडना ताचेर भावार्थ धरूंक. आनी हो भावार्थ जावन आसा स्वर्गा राजाचे जिवीत ताचे उतर. बापा हे दिश्टी पडना त्या राजाचेर आमी उतर धरूंक तुवेंच आमकां तुजेशी हाडल्यात बापा. आनी हो किरीत वेळ तुवें आमकां एकठांय केल्यात हे तुज्या उतरा खातीर. कित्याक हे उतर दिश्टी पडना तें आनी हे उतराक पदवी आसा स्वर्गार राज्यांतली जे सगळे आमकां फावो जाता जेन्ना आमी तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारता. काळजांतल्यान आमी तें सोत मानून घेता कित्याक तें उतर सोत वाट आनी जिवीत जावन आसा बापा. आनी अखेरीत त्या उतरा खातीर आमी तुका आर्गां दिता तुज्या पुताक पाठोवन दिल्ल्या खातीर ह्या संवसारांत. आनी ताच्याच आदारा वरवीं पवित्र आत्म्याचे वरवीं तुवें आमकां ती शिकोवन तूं आमकां दिसाच्या दिसा दिताय आनी एकठांय कोत्ताय तुजी ती जाणवाय आमकां मेळून घेवंक. देखून काळजांतल्यान बापा ह्या वेळार आमी सोत मानता दुनिया हे उतराक फुडें करून सगल्यांनी आनी ह्या उतराक वयलो आनी पयलो जागो आमी दिवं. देखून बापा ह्या वेळार आमचो भावार्थ ह्या उतराचेर राज करूं. हे उतर आमच्या जिवितान मास जावं पवित्र आत्मे आमी ओदीकूच तुजो आदार मागता. कित्याक तुवें म्हटलाय मागात आनी तुमकां तें मेळटलें. आमी मागता दुनिया कित्याक तुवें म्हटलाय म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशीत जाल्यार हांव तें करतलों. देखून दुनिया ह्या वेळार आमी दुनिया तुजे लागीं मागता. आमच्या काळजाचे खोलायेंतल्यान आमी मागता. आमचो भावार्थ कधी गोड जावं हे तुज्या उतराचेर आनी दर एक तुजें उतर आमच्या जिवितान तें वावर करूंक आमचे सिच्युएशन आनी सर्कमस्टन्सीस येतात तेन्ना. देखून बापा ह्या उतरा खातीर आमी तुका दिन वाजता आनी आयचें उतर जें तूं आमकां शिकयतलोय ताची खोल समजणी आमच्या आत्म्याक ती रिगूंक बापा आमी तुजो आदार मागता. हे आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. 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 Amen, amen. जेजूच Jesus कर. God. Praise आमेन. God. Thank you, जेजू कर Jesus. ग. Thank you, बरें Jesus. कोणाय टेस्टमनी हाय. प्रेज गॉड. तू ऐकू येईना पप्पाच्या. हांव सांगो सिस्टर आयको येता. ओके ओके या या. होय. सिस्टर मुगे भावानू रॉबर्ट तूं वळखत न्हू सिस्टर तेका. या. तेगे टेस्ट होतो दोतोरा थिंग गेलो तेगे टेस्ट केलो तेगे ती क्रेटिन हाय मेळ्ळी रिपोर्टाचेर. मागीर तेका मागीर परत टेस्ट केले ते मागीर आनी हाय जाल तेगेली मागीर डॉक्टरान ती सांग तेका अपोलो हॉस्पिटल तेका मांडे डायलिसीस करपाक. मागीर ओके. हांवें आनी मुगे भयणीची सिस्टर एलिजा म्हळ्यार फोन कोरया आनी आमकां पयलीं खबर आसना डायलिसीस करूं आं पयलीं म्हण तेका. हांवें कितें सांगलें फ्रायडे ते सॅटर्डे हांवें सिस्टरी सांगिल्लें एलिजा सिस्टर मातशें पावत जालें आमी एग्रीमेंट प्रे कोरया सगळीं एकठांय जायन ते म्हापशें आसा त्या भयण ते हांव व्हिडिओ कॉल करून आमी तेजे पासत मागे एश म्हण देवान तेका हातलायन बोर केलें. मागीर सॅटर्डे खबर मेळ्ळी तेका मांडे डॉक्टरान आपयल म्हण डायलिसीस करपाक. हांवें म्हळें डायलिसीस करपाक वचपाक गरज ना. सिस्टरी सांगिल्लें Hello, my sister. मातशें सांडे जाल्यार I'm यो म्हण. Bible class right now. We'll be finishing at 9. मागीर सिस्टर ते मेसेज घायली आपूण येता म्हण सांडे आनी मागीर ती सांडे येयली आनी तेजे मागीर पयलीं देवा उतरां सांगिल्लें जेजून आमचे पास कितें केलां आमी कितें कोन्न जेजूनचे बाळ धरूं जाय जेजून आमगे सगलें वयल्या सगलें तेका सांगिल्लें उतरां समजोवन दिली आनी मागीर मागीर हें केलें थंगसान गेली आनी एनॉयटींग मेळ्ळें आनी तो न्हू सारको हें जालो
सिस्टरीन मागणें कोत्ता तेदो जायते कोवितात्मेक आसले अनभव तेणे आनी तेका विचार मागीर सिस्टरीन आनी सिस्टरीन सांगिल्लें तूं सारको बरो जालो आनी टेन्शन घेवपाक गरज ना आपूण जेजूगे रोगतान बरो जालो म्हूण तूं सोदपान म्हूण आनी जेजून सोगलें आपणाचेर घेयलां अशें म्हूण सोगलें सांगिल्लें तेका मागीर तेणे म्हळें वय आपूण तुका सोदमान दिता जेजून तुका बरो केलो म्हणून म्हळ्यार वय म्हणपा लागलो Praise God. मागीर सिस्टर मागणें प्रेज कर मागीर मागणें बी जालें न्ही आनी मागीर तेका विचारलें सिस्टर एलिजान तूं मांडे वचपाचो दोतोरागेर ना म्हणपा लागलो आपूण वचपाना म्हणपा लागलो आर्गां जेजू बरो केलो म्हणून सोदमान दिता म्हणपा लागलो मागीर न्हू तेका आमगे भावान बी सांगिल्लें तूं कितें कोता तेणें म्हळें आपूण वचना आनी आमी सोगल्यांनी मानिल्लें तेका जेजून बरो केलो म्हणून आनी तेका तें Praise God. डायलिसीस आनी तेगे ना म्हूण जिवितां Hmm. आर्गां आनी Arkan. तो न्हू हितून आर्गां जेजू आनी तो कितें म्हणटा आपूण म्हणजे वचपाना गेलो ना तो आतां आनी तो शांत आहा आनी आमी सोगल्यांनी सोदमान दिलें जेजून तेका हात लायलो म्हूण आनी Praise आनी God. डायलिसीस करून तेका पडपाना म्हूण आनी तेका सांगिल्लें तूं सोदां देवा उतराचेर राव आनी देवाचेर गुडी घेत तेदो तुगे गुडी घेत तेदो जेवण जेयत तेदोण उदक पीत तेदोण तूं मूड म्हणजेचो हांव तुगे मास खाता तुगे रोगत पिता तूं मुज भितर जेयता आनी हांव तुजे भितर जेयता आनी म्हाका दुयेंसा केसलोच आपणागे कुडीचे अधिकार ना अशें म्हण आनी तो न्हू सिस्टर कोण म्हणपान तो बरो ना आनी इतलो तो एशे कोन्न टेन्शन म्हणटा तें गेल ना तेणें आपण जेजून बरो केलो म्हूण Praise God. सोतमान दिल तेणें न्हू सिस्टर सगळे आमगे फॅमिली सोतमान दिल हांव जेजू आर्गां दिता Arkan. आनी Arkan. तेगे Jesus. Praise जिवीत God, God. Praise God. सारको बरो मेळ्ळो म्हूण जेजू हांव आर्गां दिता Thank you, हातीन पळय Jesus. Praise God. Very Praise beautiful God. prayer. Jesu Gargan, Jesu Thank Gargan. you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Papacho. आणि कोण हा Sister Miguel had testimony. Very good, Valencia. Go ahead. Bye. Fire गेनिल ते आयज. ऐकू येता Yes, yes. वय वय. पयली टेस्टिमनी म्हळ्यार काल होली स्पिरिटाको मागलोलें आयज म्हाका केशी भाशेन एका मिटिंगे जॉइन जावपाकू जाय म्हूण आनी Praise God. आयज म्हाका देवान जॉइन जावपा आयज जॉइन जाला हांव Praise आनी Jesus. सेकेंड म्हळ्यार एक सदां देवाको मागताली ती स्टार्ट जाली आनी जालेय बीन सदां देवाको घरा पासून Praise God. आनी Thank you. आयज म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोर रेडी जालो विथ प्लास्टरिंग बी कोन्न हांव चिंतूना तें म्हाका दिसलोलें येते वर्सा बी जाता म्हूण बट हे वर्साकू जालें मार्चा स्टार्ट केलोलें ग्राउंड फ्लोर सारको प्लास्टरिंग कोन्न रेडी जालो बट तेच्या पयलीं 3 स्क्रिप्चर घेन कितें सिच्युएशन येता तेदो ना 3 स्क्रिप्चर म्हूण स्टार्ट केलोलें लूक 4:18 आनी इजिकियल 26-36 आनी फिलिपियन्स 4:19 हे देवागे Philippians उतरान 4:19. वाचलें Okay. जालें Ezekiel किती? 36, इजिकियल 26 26. chapter 26 verse 36 Lord you put a new heart and new spirit in Praise God. Thank you, Jesus. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. remove the heart of stone and put a heart of flesh in Flesh. means kono contractor or engineer and Yeah, we yeah, bless yeah. him. Wow. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. So And it was, yeah. आणि उरलोलें रेडी जालें म्हण हांव देवा थँक्यू म्हणटा Thank you, Jesus. Yes. Praise God. Jesu Hallelujah. Gargan. Luke 4:18 Ezekiel 26-36 आणि Philippians Philippians 4:19. 4:19 Praise God. Thank you, Jesus. सो Wow. देवा सारकें थँकफूल आहा सारकें जे Our देवा country. हातीन चोयलोलें ते Yes. देवान ऑलरेडी केलें Praise God. आडकोड्यो येयल्यो बट भिरांत दिसोना Yes. कित्याक 2 Timothy 1:7 म्हणितालें आनी हिंगा हे मिटींग येयन हांव जायतें शिकलोलें जायतीं देवा उतर शिकलोलें
आनी म्हाका Wow. जायते अंडरस्टँडिंगूय मेळ्ळोलें कित्याक हें कोंकणीन जातालें म्हाका Yeah, yeah. चड हांव पयलीं सावन कोंकणी बायबल रीड कोतालें इंग्लीश केन्ना कोन्न नासलें सो म्हाका तें चड अंडरस्टँड जातालें कोंकणी आतां तरी मागीर हांवें स्टार्ट केलें इंग्लीश बायबल रीड करपाक. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu karga. Jesu आनी हांव karga. देवाक सदां थँकफूल म्हणटा ही म्हाका झूम सेशनां मिटींग अटेंड Praise जावपा आदार God. दिलो आनी ही टिचिंगूय आयको मेळ मो कित्याक हे रिकॉर्ड जावन दुसरे फाटी तूं अटेंड कोना जाल्यार देखून तुका मेळटाय म्हूण Yes, आनी yes. जायते Praise जाणां God. हांवें दुसऱ्यांकूय हे शेअर केलोली कोंकणी जी अंडरस्टँड जाताय तेणे देखून जायते आपणागे लायफान बरेंपण येयलें म्हूण सांगलां टिचिंगा बद्दल कोंकणी आमकां बरे भाशेन समजोता Wow. शिकयताय म्हणतो पयले वेल्यान मुगे किती कोंकणी मुगे बरी भयणीक लागता. शेअर केल्ले दोग जाणां तेंक पयले शेअर केल्ले मागीर तेणें आपणागे कोण आहलो तेंक शेअर केल्ले मागीर सो ती Wow. सांगताली म्हण Praise God. Praise Jesus. वेलन्सी तुका खंयची कोंकणी बरी लागता? साऊथ कोंकणी, नॉर्थ South brother, ते South. Praise हांव God. सावथ म्हळ्यार म्हाका नॉर्थ बरें दिसता पळय आतां पळय हय पळय हांव तो प्रश्न विचारला बाय मारिया म्हणटा साऊथ साऊथ जाणो साऊथ म्हणून देखून हांव विचारता तर म्हाका म्हजी कोंकणी चेंज करची पडटली मातशी. तेको म्हणलें चल तू साऊथ उलय म्हण एक दीस. सावथा लोकांक नॉर्थाची लायक जाता ब्रदर, नॉर्था लोकांक सावथाची जाता. करेक्ट करेक्ट जेजू कारना जेजू कारना. पूण म्हाका दोनूय समजोता हालीं उलोवंक बरोबर जायना. जाय जाल्यार म्हज्यान कोंकलिश करूंक जाता कोंकलिश कोंकलिश. ना ना Praise Jesus. माय भास ना ब्रदर ही कोंकणी बऱ्या पडटा मुगे माय पाय शामाय तेंकाय बी आयको तेंक कोंकणी अंडरस्टँड जाता. Praise God. Wow, Valencia, good job. जेजू कारना. Yeah, Arga, Jesus. Praise Praise God. Jesus. Praise God. प्रेज गॉड प्रेज Jesus. गॉड प्रेज गॉड. बरें आनी कोण आहा? हॅलो भुरग्यानो. Praise Jesus. Hello. Thank you, Jesus. Okay, brother, over to you. पर एक When- टेस्टमनी हा रेकॉर्डेड टेस्टमनी घालता हांव, ओके. Okay, okay. जेजू कारना. हॅलो गुड मॉर्निंग ब्रदर, कशे आसात तुमी सगळीं? कशी आसात तुमची? ब्रदर हांव देवाक आर्गां दिवंक सोदता. म्हाजे थोडे हे सगळें म्हाका देवान बरेपणान दिल्ल्या पासत हांव देवाक आर्गां दिवंक सोदतां. ओके ब्रदर. म्हजें नांव टेकला, हांव पोंडा सावन उलयतां. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां. सगळें म्हाका देवान बेसाळां दिल्ल्या पासत, तशेंच म्हज्या हेल्था पासत आयज पासून देवान म्हाका राखून दवरलें आसा, बरे भाशेन दवरलें आसा. म्हजो हेल्थ बरो आसा देवाचे कृपेन. आनी म्हाका म्हणजे डॉक्टर कांय नासतना बरी आसा म्हणून देवाक आर्गां दितां. तशेंच म्हजे चेडवा पासत हांव देवाक आर्गां दितां. आतां एक 1.5 म्हयनो जातलो सीक आसलें, तें खूब सीक आसलें आनी ताका फिट्स येयले आनी ताका डॉक्टरा कडेन घेवन गेलें हांव मागीर. पूण हांव खूब भियोन हांव ब्रदराकूय फोन मारलो. ब्रदरान म्हाका सांगलें ताका हालीं देवाच्या जेजूच्या घायांनी म्हजी धूव बरी जाली म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां म्हणून. आनी हें हांव चालूच दवर म्हणत आसतालें तोंडान म्हज्या हें करून. तशें ताका डॉक्टराक दाखयलें, डॉक्टराचें वखद केलें आनी आतां मागीर हें जातकच मागीर ताका हालीं आतां टॉनीक दितां हांव ताका. आनी तें बरें आसा, देवाचे कृपेन जेयता खाता आनी बरें करून न्हिदता म्हणून देवाक आर्गां दितां. प्रेज Praise गॉड. God. जेजू आर्गां कारना. दिवं. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारना. Praise Jesus. ही आमची बायक टेकला सदांकाल जेन्ना गोवायकी दिता ती रेकॉर्ड करून धाडटा.
झुमाचेर येवंक जायना, युट्यूबाचेर येवंक जायना. जेजू कारगां, जेजू कारगां. Jesu कारगां. Praise God. आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? बरें, शिकोण आमी कॉमेंस करया. कोरिया ब्रदर. बरें, जेजू कारगां. Jesu कारगां. म्हणटच आमी थोडे दीस पयलीं आमी शिकताले की निमाण्या दिसांनी देवान आमकां जेजून आमकां सांगलां की जें घडलें नोवाच्या काळार तें आतां परतून घडपाचें आसा अशें आमी आयकलां, वय की ना? नोवाच्या काळार जें घडलें तेंच आतां जेजू परतून येवचे पयलीं जें नोवाच्या काळार घडलें तें परतून घडपाचें आसा. आतां नोवाच्या काळार आमी जेन्ना कालचे फावटी म्हणजे 2-3 बुधवार पयलीं आमी शिकलेले तेन्ना नोवाच्या काळार कितें जालें जाणो कोण म्हाका सांगूंक शकता कितें घडलें तें? कित्याक ही सोजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची, कित्याक जें नोवाच्या काळार घडलें तें आतां परतून घडपाचें आहा. आनी नोवाच्या काळार कितें घडलें तें आमकां सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेचें, कित्याक जे कारणां लागून तें नोवाच्या काळार अशें घडलें त्याच कारणां लागून आतां जें नोवाच्या काळार घडलें तें परतून घडपाचें आहा जेजू परतून येवचे पयलीं. म्हणटच आमी जाणो कितें घडलां तें, सारकें वय की ना? होय ब्रदर. होय ब्रदर. जालां तें आमी जाणो आनी देखून आमकां ती सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. आनी व्हडली वस्त म्हणल्यार नोवाच्या काळार फकत नोवा आनी ताची फामील वांचली, तीच वांचली, बाकी आख्खो संवसार बुडून काबार जालो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून आमकां मातुवाचो 24वो विस्वोर म्हाका दिसता वोड 36 ते 39 पर्यंत आमी मातशें वाचुया आनी ताचे फुड्यान आमी नियाळ करुया. मातुवाचो 24वो विस्वोर वोड वर्स 36 to 39. एकदम ल्हान हा. ती प्लस साइन हें कर रे ब्रदर. कितें? Sorry. You can increase the thing, no? On your laptop. I'm going to do my screen. Oh, okay. चल कोण वाचिता? From where Matthew it is? 24, chapter 24. Chapter 24, 36 ते 39 पर्यंत. 36 to 39. पूण एकल्यास बापाक काडून आनी कोणाकूच सोर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची आनी ते घडयेची खबर ना. नोवाच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाचो पूत येता तेन्ना जातलें. बुडटी आदल्या दिसांनी नोवा पेट तारवांत भितर सरलो. तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. आनी पयरायलो येवन ताचो सगळ्यांचो नाश जाय पर्यंत तांकां कांय एक कळ्ळें ना. तशेंच मनशाचो पूत येतलो तेन्ना जातलें. Praise Jesus. जेजू Praise कारगां. God. जेजू कारगां. जेजू कारगां. आतां तुमकां दिसता की हांव सांगता काणी सांगता ओ जेजून सांगलें तें हांव सांगता? जेजून सांगला जेजून तो. सांगला. म्हणटच जेजू आमकां केन्ना कितें सांगीत जाल्यार तें घडत ना घडत ओ घडटलेंच. Amen. Yes. घडटलें. घडटलेंच. तुमकां बाबा हें आमच्या मनांत पयलें दवरया.
आता समजा हांवें तुमकां सांगलें फुडल्या बुधवार दीस हांव येवचो ना कित्याक म्हाका कितें काम आहा आनी तुमी म्हणटले बरें आहा नो प्रॉब्लम बाय मारिया म्हणटली हांव शिकयतां आमची बाय जोनिना शिकयतली बाय फातिमा शिकयतली कोण तरी शिकयतलो पूण बुधवार येयलो आनी मंगळार येयलो हांव मागीर सांगता बाय मारिया ना 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 आतां आमचो प्रोग्राम चेंज जालो आतां हांव ह्या बुधवार दीस शिकयतां अशें घडोवंक शकता होय 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 ब्रदर. होय होय जेन्ना जेजू कितें म्हणटा तो आपलें मन बदलिना हम्म होय. आमेन. एक पाटी ताणें सांगलें की जें नोवाच्या काळार घडलें तें घडटलें तें घडपाचें आसा म्हणटच भाव भयणीनो एक वस्त आमी आमच्या मनान दवरपाक एकदम गरजेची आमकां जेन्ना देवाची भिरांत आहा देवाची भिरांत कित्याक जीव आमकां कश्ट दितलो आमकां हेमकोणान घालतलो आमकां त्रासान उडयतलो त्या कारणाक लागून आमकां देवाची भिरांत ना आमकां देवाची भिरांत कित्याक आहा कोण म्हाका सांगूंक शकता आमकां देवाची भिरांत कित्याक आहा Why do we have the fear of the Lord? because we honor him. Because we honor him. म्हणटच देवाची भिरांत आसपाक म्हणजे कितें What is the meaning to have fear of the Lord? म्हणजे आमी वायट ताळणेन पडची ना कित्याक आमी देवान आमकां रोचल्यान आनी आमकां देवा भिरांत आसूंक जाय म्हणटच हांव विचारता देवाची भिरांत आसूंक जाय हय तें बरें आहा पळय हांव तुमकां सांगता केन्नाय सावथ कोंकणी उलयता आसूंक जाय पूण हांव विचारता तुमकां कित्याक आमकां देवाची भिरांत आसूंक जाय देवान आमकां आपले पूत आनी धुवो केल्यात भाव भयणीनो हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां आमी आमच्या पाय मायचो मोग करता Yeah. होय. आमची भुरगीं आमी पाय माय जाल्यार आमची भुरगीं आमचो मोग करतात Yeah. सारकें आमच्या भुरग्यांक आमची भिरांत आहा Yeah. हय वय बाय जनिना कितें बडी घेवन भोंवताय तूं सगळे आख्खो दिसभर ना बट Praise God. तांकां आमी सांगलें जाल्यार तांकां उगडासाक ना 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 हांव तुका विचारता तूं म्हणटाय तुज्या भुरग्यांक तुजी भिरांत आहा हो जाबाब वय आनी ना द आन्सर इज येस अँड नो आतां येस केन्ना सांगता आयकात येस केन्ना तें वय केन्ना तें सांगता आमची भुरगीं ल्हान आसतना मस्ती करतात वय की ना हय Yeah. जेन्ना आमची भुरगीं ल्हान आसतात भुरग्यांक सांगता अरे म्हज्या भुरग्या म्हज्या आपूर बायेच्या मस्ती करनाका रे जेजू तुजे पासत मेलो ताणें खुर्सार ताणें हुंकलो ताणें रोगत वारयलें तो तुका पळयतलो आनी कितें म्हणून जेजू मेलो जाल्यार म्हाका कितें आहा आनी परतून मस्ती करतलो पूण तुवें एक बोडी घेतली हातान मस्ती करशी जाल्यार तुका पेट पडटलो तुज्या हातान बोडी आहा म्हणून तो भुरगो तुजो चेडो तुजी चोली तुजी मस्ती करची ना कित्याक ताका तूं मार घालतलो म्हूण भिरांत आहा होय की ना तुमी समजूंक ना कितें सांगता तें Praise God. ल्हान भुरग्याक मस्ती करी जाल्यार बोडी दीत जाल्यार एक पाट करून मारीत जाल्यार ताका ती भिरांत आसची ना की तूं पुत्तून पेट दितलोय म्हणून आसतली. होय. आसतली आतां तुजो ल्हान भुरगो जो 5 वर्सांचो आतां 25 वर्सांचो आहा 25 वर्सांचो आनी तुवें ताका कितें सांगलें अरे बाबा मातसो तुजो रूम कर रे कामाक वच रे म्हाका एक बरी सून बाय हाड रे म्हाका शामाय जावंक जाय रे शापाय जावंक जाय रे जोल्ले कोण एक सून बाय हाड रे बाबा आनी तो म्हणटा तुका म्हाका नाका हांव काजार जायना
म्हाका आयकोंक नाका. तूं बडी घेतली आनी मारतली ताका? ना ना कित्याक मारचो नाय? पूत तुजो, तुवें ताका पयलो 5 वर्सांचो मारलेलोय, आतां कित्याक मारचो नाय? तो तुजें आयकोना. वाढला. वाडला म्हणून? व्हेरी गुड. वाडला म्हणून ताका मारपाचो न्ही, तो तुका मारूंक शकता. आमी कित्याक मारिना? व्हडल्या भुरग्यांक आमी कित्याक मारिना? ल्हान भुरग्यांक कित्याक मारता? कित्याक ल्हान भुरग्यांक फकत बॉडी सजमता. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो तुमी? एका ल्हान भुरग्याक आजून पासून सजमणी मेळोंक ना. जेजू कुर्सार गेलो, तो मेलो, आमी हेमकोणान वेतले, आमी स्वर्गार वेतले. हे 5 वर्सां 10 वर्साचे भुरग्याक कळटलें? बॉडी सजमता, वय की ना? तुम्ही म्हजे बरोबर हात होय ब्रदर प्रेज गॉड म्हणटोच जेन्ना आमी ल्हान आसा तेन्ना म्हाका भिरांत हा म्हज्या पांय मायची, पूण ताचो मोगूय हा. कित्याक हांव जेन्ना ती कितें कोत्तात तें सांगता, ती म्हाका मारिना, ती म्हज्यार एकदम खुशाल आहात. पूण ते बॉडयेक लागोन हांव आतां तितली मस्ती करचो ना, म्हाका ती बॉडी नाका, हांव आतां बरो जाता ते बॉडयेचे भिरांतीक लागोन. सारकें? पूण जेन्ना हांव व्हड जाता आतां म्हाका बॉडयेची भिरांत ना, कित्याक म्हाका सजमणी मेळटा. जेजून म्हजे पासत कितें केलें, म्हज्या पांय मायन म्हजे पासत कितें केलें, म्हजो पांय माय कितें म्हजो मोग कोत्ता, आनी देखून म्हाका तांची भिरांत ना, पूण म्हाका तांचो मोग हा. वय की ना? म्हणटूच पोन्न्या कोरारान, आयकात, पोन्न्या कोरारान लोकांक देवाची भिरांत आसली, कित्याक तेन्ना कायदो आसलो. जेन्ना कोणें कायदो तोडला, तांकां कायदो तोडला म्हणून आतां त्रास भोगचे पडटाले. तांकां त्रास भोगचे पडटले. कोणें कायदो तोडला जाल्यार पोन्न्या कोरारान तांकां एक कितें म्हणटात तें पनिशमेंट आहलें. पनिशमेंट म्हणजे कितें आमचे भाशेन? खास आहली. वय, खास आहली. सारकें, तांकां खास आहली. पूण आमी आतां नव्या कोराराचीं भुरगीं. पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता. आतां कायदो ना, आतां कितें आहा? फकत कृपा आहा, देवाचो मोग हा. जेजू ह्या संवसारान खुर्सार गेलो आनी जी खास आमकां आसली ती खास जेजून घेतली. पूण आजून पासून आमकां देवाची भिरांत हा. पूण ही भिरांत ना की देव म्हाका खास घालतलो, म्हाका त्रासान उडयतलो. पूण म्हाका आतां देवाच्या मोगाची भिरांत हा. म्हणजे देवान म्हाका इतलो मोग केला, ताका दुखोवपाक म्हाका जायना. आय हॅव अ रेव्हरेन्शियल फियर ऑफ द लॉर्ड. तुम्ही सजमतान कितें सांगूंक सोदता तें भाव भयणीनो? आमी नव्या कोराराची भुरगीं. आमी पोन्न्या कोराराची भुरगीं न्हय, आमी नव्या कोराराची भुरगीं. नव्या कोराराची भुरगीं देवाचो मोग कोत्तात, कित्याक त्या आमी आमी भुरग्यांनी पवित्र आत्म्या मनशान देवाचो मोग अणभवला. आनी देवान आमचे भितर आपलो मोग ओतयला म्हणून आतां आमी देवाक अपमान करिना. देवाक आमी कितें पातक करूंक सोदिना. आमी पातक करीत जाल्यार देव आमकां पाट करून आमकां पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान सांगता, अरे बाबा तें कोन्न नाका, तशें कोन्न नाका. सारकें, वय की ना? सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची भाव भयणीनो. आतां तुमी म्हणटल्यार नोआची खबर सांगताय, तूं आतां कितें खीं गेलोय तूं? भिरांत हा, भिरांत ना, नव्या कोरारार, पोन्न्या कोरारार. हांव कितें सांगूंक सोदतां? पोन्न्या कोरारान देवान त्या वेळार जेजू येवंक नासलो, पूण जेन्ना लोकांनी पातक केलें, त्या पातकाचें फारीकपण आजून पासून जेजून दिवंक ना. आनी देखून देवाक ह्या संवसाराचेर खास हाडपाक जालें. ताणें खास दिली ह्या संवसाराक. कित्याक जेन्ना आदवान आनी इवेक पातक केलें, आतां भाव भयणीनो देवान ऑलरेडी येवजण केली आपल्या पुताक ह्या संवसारान येवपाक आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवपाक. पूण समजा
ह्या संवसारान पातोक असलें जाल्यार ज्या भाशेन त्या वेळार नोआच्या काळार असलें तें जेजू ह्या संवसारान येवपाक जायना जातलें आहलें. तो केन्नाच येवंक शकनासलो. म्हणटच देवान ती पोरसां काबार करून उडयली आनी फकत नोआची फामील नोआक ताची भुरग्यांक मांचून दवरले आनी नोआच्या फामिली वरवीं ताणें आतां हो संवसार फुडें घेतलेलो. आमी आदाम आनी इवे कडसून येयल्या पूण आदाम आनी इवे कडसून आमी मरोन सगलो लोक मरोन आतां नोआच्या कुटुंबा वरवीं आमी आतां फुडें गेल्या. आनी देखून आमकां आतां सजमणी मेळोंक जाय की पोन्न्या कोरारार लोकांक देवाची भिरांत नासली कित्याक देव खास घालतलो आहलो म्हणून. पूण नव्या करारान देव खास घालिना. ताणें खास कोणाचेर घातली? जेजूचेर घातली. आनी देखून आमी आतां देवाक ज्या भाशेन पोन्न्या कोराराचो लोक भियेतात त्या भाशेन आमी भियेना. पूण आमकां देवाची भिरांत कसली आहा? ती भिरांत आमी देवाक केन्नाच अपमान करिनासतना. म्हणजे आमी देव म्हाका खास घालतलो म्हणून न्हय, पूण आमी देवाक इतलो मोग अणभवला म्हणून आमी कांयच वायट करूंक सोदिना. आनी हाका इंग्लिशीन म्हणटात रेवरेन्शियल फियर. द फियर ऑफ द लॉर्ड इन द न्यू टेस्टमेंट इज रेवरेन्शियल फियर. हांव नको आमचे भाशेन कोय म्हणटा रेवरेन्शियल फियर. कोण म्हाका सांगूंक शकता? आमचे भाशेन रेवरेन्शियल फियर म्हणजे कितें? रेवरेन्शियल म्हणजे मातशें व्हडलें जालें तें आनी कोंकणीन करपाक आनी जालें मागीर तोबरात तिबरात व्हडलें नांव. पण सांगूंक शकता रेवरेन्शियल फियर म्हणजे कितें? पूण तुमी समजता कितें म्हणटा तें, वय की ना? ओय ब्रदर. म्हणटच नव्या कोरारान आमकां सगल्यांक जी आमी भावार्थी सगल्यांक रेवरेन्शियल फियर ना. आजून पासून दुसऱ्या धर्माचो लोक आहा जो देवाक भियेता. तुमी जाणो मुसलमान, हिंदू लोक, दुसऱ्या धर्माचे लोक, जुदे लोक ते देवाक भियेतात. कित्याक भियेतात? कित्याक भियेतात देवाक? ते भियेतात देवाक की देव तांकां खास घालतलो म्हणून. आजून पासून त्या लोकांनी जेजूक सोमी देव आनी सोरवंडार मानूंक ना. जुदेवानी पासून मानूंक ना. ते फकत कायदो करतात, ते फकत धर्म करतात, उपास करतात, मागणी करतात आनी ते देवाक भियेतात. पूण आमी त्या भाशेन भियेतात त्या भाशेन आमी भियेना. पूण आमी आतां देवाचो मोग अणभवला म्हणून आमी आतां पातक करूंक सोदिना. आमी कितें वायट चिंतींक सोदिना. पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा म्हणून पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता. तो आमकां सांगता असो वच, ते वाटेन वच, आतां राव, आतां ते वाटेन वच. हें सगळें आमकां पवित्र आत्मो सांगता. पूण दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक जेजू ना म्हणून आनी पवित्र आत्मो ना म्हणून ती फकत देवाक भियेतात. आनी देवाक आजून पासून ती कित्याक भियेतात? कित्याक आजून पासून ती देवाची भुरगीं जावना. देव सगल्यांचो पूण देव तांचो बाप ना. बाप आजून जावंक ना. तो देव आमचो बाप कसो जाता? फकत जेजू वरवीं. ज्या दिसा आमी जेजूच्या अमोलीक रोगतान आमी आमकां देवान धुवन काडल्या त्या दिसा देव आमचो सर्गीचो बापाय जाता. तो आमचो आब्बा फादर जाता. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? ओय ब्रदर. ओके. म्हणटच पोन्न्या कोरारान जेन्ना लोकांनी ते पातक केलें देवान ती खास घातली आनी फकत नोआक आनी ताच्या फामिलीक मांचून दवरली. वय की ना? जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच कितें? बाय मारी मातशें व्हडल्यान म्हणटा. आनी कोण ब्रदर तो? ओके ओके ओके. म्हणटच ही 36 वडीन आमी वाचुया. पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुतां वो पुता लेगून त्या दिसाची आनी त्या घडणेची खबर ना. म्हणजे कितें? जेन्ना जेजू परतून येवपाचो आसा ती खबर कोणाकूच खबर ना. कित्याक जेन्ना जेजू ही खबर सांगतालो तो म्हणटालो फकत कोण जाणो ही खबर? जेन्ना तो परतून येतलो ती खबर कोण जाणो? फकत फकत सर्गीचो बाप जाणो. पूण आतां भाव भयणीनो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जाणो?
जेन्ना जेजून ह्या 36 वडीन म्हणलें, पूण एकल्याच बापाक काढून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुतांक व पुताक लेगून त्या दिसाची आनी त्या घडणेची खबर ना. पूण आतां जेजू मरोन पुनरुज्जीवन जावन सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला जाल्यार जेजू जाणो तो केन्ना परतून येतलो तो. होय व्हेरी गुड. पवित्र आत्मो जाणो. होय वय म्हणटोच बाप पूत आनी पवित्र आत्मो जाणो त्या दिसाची खबर, त्या घडणेची खबर. होय की ना? होय Praise ब्रदर होय God. ब्रदर. होय जेजू brother. कारगा, जेजू कारगा. जेजू आता खरं. ऐकात म्हज्या बाबणीनो, हांवें जेन्ना तुमकां सांगलें, जेन्ना जेजून ह्या 36 वडीन म्हणलें की बापाक काढून कोणूच नको, पूण आतां जेन्ना जेजू मरोन पोत्तून सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक गेला, म्हणटोच आतां पुतूय जाणो, बापूय जाणो आनी पवित्र आत्मो जाणो. सारकें? होय होय. म्हणजे सगळी भावार्थी, सगळो जो भावार्थी आसा तांचे कडेन कोण आहा? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मो आहा. जेजू आहा आनी पवित्र आत्मो आहा. आनी आमी उतर पाडीत जाल्यार आमचे कडेन कोण आहा? बाप, पूत आनी पवित्र पुतणी आत्मो. पवित्र होय की आत्मा. ना? येस होय ब्रदर. बरें. होय एक आनीक आमी मदल्यान मातशी आमी आनीक स्क्रिप्चरा कडेन या. जुवाचो 14वा विसवोर वड 21 आनी 33 आनी 23. 21 आनी 23 वाचूया. जुवाचो 14वा विसवोर वड 21 आनी 23. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो. आनी हांव तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी ओळख दितलो. जेजू कारगा, जेजू कारगा. म्हणटच जेजू कितें म्हणटा? म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. म्हणटच आमी जी आयकता आनी तें उतर पाळिना, आमी जेजूचो मोग करता काय? ना. समजा ना. आमी आयकता, एका कानान ना आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, पूण आमी तें उतर पाळिना, तें उतर आमी कोळिना, तें उतर करिना जाल्यार गोवायकी आसतली? ना. हांव विचारता तुमकां बाबड्या, परिक्षा कोणाक येतली? परिक्षा फकत येतली जो कोण देवाचें उतर पाळटा. जो कोण उतर पाळिना ताका परिक्षा आसतली? ना ना ना. brother. पळयात भाव भयणीनो, जो कोण उतर पाळटा ताका सैतान ताचेर आड येतलो, म्हणजे ताका परिक्षा आसतली. आनी त्या परिक्षान पास जातकूच ताका आतां गोवायकी दिवपाक मेळटलें. म्हणटच आमी जेन्ना गोवायकी दिता, हाचो अर्थ कितें? की आमी जेजूचो मोग करता, कित्याक आमी ताचें उतर पाळटा आनी ते Praise परिक्षेन God. आमी पास जाल्या. हरकंची चूक. आयकतात तुमी? म्हणटच होय जेन्ना ब्रदर. कोण गोवायकी दिता, तुमी समज अरे जेजूच्या गाणी बरी जाली, खूब गोवायकी दिता मरे तो, ती बरी खूब गोवायकी दिता. गोवायकी दिता म्हणजे कितें? ताचो अर्थ कितें? गोवायकी दिता म्हणजे तो जेजूचो मोग करता, तो देवाचें उतर पाळटा, तो परिक्षान पास जाता. सारकें? होय की ना? होय जेजू 21 वडीन म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. आनी ताचे फुडें कितें म्हणटा? आनी म्हजो मोग करतात तांचो मोग बाप मोग करता. आतां फकत जेजू मोग करिना, आतां कोण मोग करता? बाप. बापूय बाप. मोग करता. आनी ताचे फुडें म्हणटा, आनी हांवूय तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी ओळख दितलो. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ताची ओळख आमकां दितलो म्हणटा, ताची ओळख दितलो म्हणजे कितें?
ताचे खाड कितले वाडल्यात, ताणें अजून खाड काडूंक ना, ताचे केंस कितले लांब आहात, तो कितलो कितें कपडे घालतात, कसो हांसता, कशे दोळे ताचे, ही ओळख दितलो काय? मोग ना. तो जेन्ना तो म्हणटा हांव म्हजी ओळख दितलो, कसली ओळख दितलो तो? सगळे सेक्रेट जे देवाच्या उतरान हा ते तुका आनी म्हाका दितलो जेन्ना आमी तें उतर पाळटाव आनी आमी खरेपणी गोवायकी दिताव. Praise God. जेसू प्रकार. Jesus. बाबा आमी फकत उतर आयकलें आनी बरें दिसलें. बुधवाराचें उतर ओ ब्रेस्तारा दिसा आमी इंग्लिशीन आयकलें, किचें उतर आयकलें, बरें दिसलें. वय उतर आयकतच बरें दिसलें जाल्यार मातशी कितें मातशें त्रास आहात. जेन्ना आमी तें उतर आयकता आमचे भितर कितें तरी गुडगुड जावंक जाय आमचें मन बदलपाक आनी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक. जेन्ना आमी उतर आयकता आनी आमचे भितर कांय जायना जाल्यार हाचो अर्थ कितें? समजा कोण एक मेलोलो मनीस आहा, हांव विचारता न्हू, एक मेलोलो मनीस ताका काशावान घातला, तो म्हाका खूब त्रास कोत्तालो, पूण आतां तो मेला आनी ताका काशावान घाला आनी आतां म्हजो चान्स म्हाका मेळ्ळा, व्हडलो कोयतो घेवन वता आनी ताका मारता काशावान, तो कितें कोत्तलो? काय तो मेलोलो काशावान पडला, पूण हांव ताका गायो मारता, ताका मारता, बोडी मारता, तुका काय कितें करपाना दिसता? तो कितें कोत्तलो? काय काय ना करता? कांय करचो ना. कित्याक? तो मेला. मेला. मेलोलो आसा. म्हणून मेलोलो मनीस कांयच करिना. पूण जो कोण जिवो आसा तोच मनीस कितें करता? जिवो आहा तो तें उतर आयकता, वय की ना? वय ताच्यान आपलें होय. मन बदलूंक जाता की ना? ताच्यान देवाचो मोग करूंक जाता की ना? होय. होय. सारकें? म्हणटच भाव भयणीनो, हम्म. जेन्ना आमी तें उतर पाळटाव, तें उतर आमी कोडटाव, आतां जेजू ताजी ओळख म्हाका दिता, जेजू म्हाका सगळे सेक्रेट सांगता, जें ताका ह्या संवसारान कळोंक नासलें की तो केन्ना परतून येतलो तो, ते सेक्रेट पासून तो तुका आनी म्हाका सांगता. कित्याक ताका जाय तुवें आनी हांवें ती तयारी करपाक ताच्या परतून येण्याची. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? आमी फकत हें उतर कित्याक आयकूंक येता? खूब जाणां जो देवाचें उतर आयकूंक येतात म्हणटा, ताणें ब्रदर तें उतर हांवें आयकलें, बरें दिसलें, म्हज्या जिवितांत खूब त्रास आसले, म्हाका खूब ही पिडा आसली, ती पिडा, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. तें उतर आयकोन आतां म्हाका बरी सजमणी मेळ्ळी, आतां म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी, आतां हांव लंडनाक वेतलो. आनी कोण म्हणटा, ब्रदर जाणय खूब वर्सां म्हाका 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 काजार जावपाची खोशी आसली, चेडूच मेळनासलें, चेडो पासून मेळनासलो, पूण आतां आमचें काजार थारायलां फुडल्या म्हयन्यान. तुका ही कोवीद दिता आमी. जावं सायबा. उतर आयकोन आमी आतां एकदम खुशाल जाल्या. प्रेज गॉड. कित्याक जाल्या? इतलीं वर्सां आमी हुस्क्यान हाडलीं, पूण आतां उतर आयकोन आमकां हें सगळें मेळ्ळें. आमी फकत हें उतर आयकता फकत म्हाका कितें फायदो मेळपाक ह्या संवसारान भाव भयणीनो? ना. जेन्ना खरेपणी देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा, म्हजो संबंद देवाशी घट करता, म्हाका सगळें जें संवसारान म्हाका जाय ओ म्हाका गरज आसा ती म्हजी गरज देव पावतलो. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार म्हाका जेन्ना हांव देवाचें उतर पाळटा, देव म्हाका आपले सेक्रेट सांगतलो. तो म्हाका कशी तयारी करूंक जाय, कशे भाशेन वचोंक जाय, खंयच्या रस्त्यार चलोंक जाय, खंयच्या रस्त्यार वचोंक नाका, तें सगळें म्हाका तो सांगतलो पवित्र आत्म्या उदेशीन. पूण तें करपाक म्हाका देवाचो मोग, जेजूचो मोग आसूंक जाय, तें उतर हांवें पाळूंक जाय. तें उतर पाळून हांवें ती गोवायकी कितें म्हज्या जिवितांत घडलां, देवान म्हज्या जिवितांत कितें केलां तें म्हाका सांगपाक एकदम गरजेचें.
ती जावन आसा एक 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 प्रूफ की हांव खरेपणी देवाचो मोग करता. समजतात तुम्ही भाव भयणीनो हांव कितें सांगूंक सोदता तें? सगळे होय तुमी ब्रदर. समजतात. Yes, yes, please. जेजू कारणां म्हणटच जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता की जेन्ना तुम्ही पाळटात आतां आतां पळयात ते 22 23 वड कितें म्हणटा ती पळयात. 23 वड वाचया. जेसून ताका परतीपाल केलो. म्हजो मोग कोत्तात ती मोचें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ताय येतोल्या आनी ताचे सवें ठिकाण कोत्तल्या. ताजे सवें ठिकाण कोरतल्या म्हणजे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर ठिकाण कोत्तलो. Amen. Amen. Yes. भाव भयणीनो जेजू म्हणटा म्हजो मोग कोत्तात ती म्हजो मोग कोत्तात ती कोण? ताजो मोग कोत्तात ती कोण? उतर बापाची Tachur भुरगीं. paltat. सांबाळटात, उतर तेज्या कोत्तात. भाव भयणीनो खूब फाटी म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. आमकां आमकां प्रिचरूय सांगता म्हण रे जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजू हांव तुजो मोगता आनी त्या वेळार जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता म्हणून आमी उतरांत फकत तोंडांतल्यान म्हणटा पूण जेन्ना काळ जाणटान म्हणटा कित्याक हांवें देवाचो मोग अनुभवला म्हणून आतां हांव म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. हाचो अर्थ कितें? हांव तुजें उतर सांबाळटा. हांव तुजें उतर कोत्ता. म्हणटच जो कोण देवाचें उतर सांबाळटा, उतर कोत्ता, जेजू म्हणटा म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचे सवें ठिकाण कोट्टेल्या. आयकतात भाव भयणीनो? म्हणटच हांवें तुमकां सांगलें जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो मातवाचो 24वा विस्वोर वड 36 जेजू म्हणून आलो फकत बाप जाणो. भूतूय नको कोण नको पूण फकत बाप जाणो कित्याक त्या वेळार तो ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो. पूण आतां तो सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. पूण तो म्हणटा जो कोण उतर सांबाळटा, जो कोण उतर पाळटा, जो कोण आपली गोवायकी दिता, जो कोण म्हाका दाखयता की फकत उतरांनी म्हजो मोग करिना पूण कोन्यांनी कोत्ता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तांचे भितर ठिकाण घेता, तांचे भितर रावता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेन्ना ह्या उतराची सजमणी म्हाका खूब वर्सां पयलीं कळ्ळी हांव तुमकां सांगता म्हजें जिवीत बदल्लें. हो स्क्रिप्चर हें देवाचें उतर म्हजें जिवीत बदल्लें. जेन्ना जेजू म्हणूंक लागलो जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा, जो कोण म्हजें उतर पाळटा. भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा तुमी जाणो की खूब लोक संवसाराचो येतलो. प्रिचर पासून येतलो, पाद्री पासून येतलो, बीस पासून येतलो, देवाचे मनीस पासून येतले आनी तुमकां काणयो सांगतले, तुमकां खबरो सांगतले. बील येयलां, हें जालां, तिचो क्रिस्तांव हें जालां, तें जालां, सगल्यो खबरो सांगतले. पूण ह्यो खबरो आयकोच्या स्वतेक आमी जेन्ना उतर आयकता आनी धुमाळो पासून येत जाल्यार आमी तें उतर सांबाळून तें पाळटा. आमी जेजूक दाखयता की आमी खरेपणी ताजो मोग करता कित्याक बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर ठिकाण घेतला. म्हज्या मनशाच्या शक्तीन म्हज्यान उतर पाडूंक जायना. हांव आतां बुधवारा दीस तुमकां उतर सांगलें ओ कोणे कडसून हांवें उतर आयकलें. एक दीस हांव आयकतलो म्हणून हांव म्हणटालो हां बरें दिसलें रे वय आमी करूंक जाय तें उतर. ब्रेस्तार येयलो मातशें उरलें. शुक्रार येता म्हणसर तें उतर वाऱ्यान गेलें आनी फुडलो बुधवार येता म्हणसर कितें शिकयल्लें ब्रादर तुवें बुधवारा दीस कालच्या बुधवारा कितें कितें सांगतालोय तूं कितें सांगतालोय तूं
जाणा आमी ते युट्यूबाचेर Praise God. बाय फ्लाविया कितें आमचें तें रेकॉर्ड कोत्ता आनी बरें ताका टायटल घालून भाव विन्सेंटान केलां बरे भाशेन पिक्चर घालून ताका बरें थंबनेल घालून बरें धाडटा. आमी खरेपणी तें उतर परतून आयकता काय? तें उतर आमी खरेपणी पाळटा काय? खरेपणी ते आमी आयकोन ती आमची गोवायकी दिता काय? हांव विचारता भाव भयणी, हांव विचारता तुमच्यान हां ओ ना हो प्रश्न ह्या कारणा लागून हांवें प्रश्न विचारना. तुमच्यान तुमचोच जबाब दिवंक जाता. हें उतर जें आमी आयकता बुधवाराच्या बुधवारा, तुमी थोडीं जाणां सदांकाल उतर आयकतात. इंग्लिशीन, मराठीन, हिंदीन, दुसऱ्या दुसऱ्या भाशांनी आयकतात. पूण हांव जाणा आमची सगळीं गोंयकारां फकत आमचे भाशेन आनी थोडीं इंग्लिशीन आयकतात. तुमी मराठीन आनी हिंदीन आयकनात, बरें कोत्तात. इंग्लिशीन आमचे भाशेन बरे भाशेन पुरो. पूण तें उतर आमी खरेपणी आयकता आनी सांबाळटा काय? आनी ताचो जबाब तुमीच दिया. होय वो ना म्हणपाची गरज ना. कित्याक जेजू म्हणटा, जीं कोण ताचें उतर सांबाळटात, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तांचे भितर टिकान घेता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी परतून मातुवाचो 24 वड 36 वड परतून वसयान वाचुया. परतून वसयान पळोवया जेजू कितें सांगता थिचूर. हांवें तुमकां ह्यो स्क्रिप्चर सांगलो मातशी सोजमणी दिवपाक, कित्याक आमकां जाय ही पूर्ण सोजमणी मेळपाक आमकां जेजू कितें सांगता तें. 36 वड कितें म्हणटा, पूण एकल्याच अशी वाचतात, पूण एकल्याच एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सुर्गींच्या दुतांक ओ पुतांक लागून त्या दिसाची आनी ते घडयेची खबर ना. जेजू गारगा. म्हणटच हांवें सांगलें, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी देवाचें उतर सांबाळटा, आतां कितें घडटा, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. वय की ना भाव भयणीनो, तुमी खोशी ना की बाप, पूत, पवित्र आत्मा तुमचे भितर कोण जाय रावपाक? तुमी खोशी ना की बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर ठिकाण घेता म्हणून? हालेलुया. तरी कितें तरी खुशालकायेचो आवाज करात न्ही. तुम्ही सगळीं होय उबीं brother. रावल्यार म्हाका जेजू दिसता की गारगा. वायट खबर आसा. खोशी Praise आहात God. आमी. सारकें न्ही? होय. म्हणटच जेजू ह्या 36 वडीन म्हणटा, बापाक सोडून कोणूच नको, पूण आमी आतां जाणो की बाप जाणो, पूत जाणो आनी पवित्र आत्मो जाणो. आनी हांवें सांगलां तुमकां, जेन्ना आमी उतर सांबाळटात, आतां बाप, पूत, पवित्र आत्मो कितें स्वर्गार आहा, आमचे भितर ठिकाण घेता. आमचे भितर ठिकाण करता. हाचो अर्थ कितें, की जेन्ना हें घडपाचें आहा, आमी जाणो की ना? भाव भयणीनो, हांवें तुमकां आतांच सांगलां, जेजू बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा जाल्यार, आनी तो आमकां सगळे ताच्या उतरा वरवीं सेक्रेट सांगता जाल्यार, हें जें घडपाचें आहा तें आमी जाणो की ना? पडटलें, होय जाणटेलें. हांव नकळो तुमकां सजमणी मेळ्ळी जाल्यार पळय भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां उलयलो 2000 वर्सां पयलीं, तो आजून खुर्सार बसोंक नासलो. देखून ताणें कितें म्हणलें, त्या दिसाची, त्या घडणेचो दीस जेन्ना तो परतून येतलो, ताणें सांगलें, कोण नको, फकत बाप जाणो. पूण आमी आतां जाणो तो बापाच्या उज्याक बसला, तो सगळें जाणो. पूण जो कोण उतर सांबाळटा, ताकाच देव आपले सेक्रेट सांगता. वय की ना? होय. म्हणटच जेन्ना हें घडपाचें आसा, आमी जाणो की ना? मे बी आमी तो दीस ओ तें वर आमी नको, कित्याक जेजू सांगलें कोण नको, पूण आमी त्या दिसा लागीं पावल्या म्हणून देव आमकां सांगता की ना आपल्या पवित्र उतरा वरवीं.
होय सांगतो. होय. सांगता की ना सारखें. होय. म्हणटोच भाव भयणीनो, समजा तो दीस लागीं पावला जाल्यार आनी आमी तयारी करूंक ना जाल्यार, आमी फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडल्या जाल्यार फुडें वाचुया वाचुया, फुडें फुडें वाचुया. आमी 37 वोड 39 वोड वाचुया. नोआच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाचो पूत येता तेन्ना जातलें. बुट्टी आदल्या दिसांनी नोआ बेट तारवान भितर सरलो. तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. आनी पर्यालो येवन ताचो सगळ्यांचो नाश जाय पर्यंत तांकां कांय एक कळ्ळें ना. तशेंच मनशाचो पूत येतलो तेन्ना जातलें. म्हणजे हाचो अर्थ कितें म्हज्या भाव भयणीनो? जेन्ना नोआच्या काळार देवान ती बुट्टी धाडली आनी बुट्टी येवचे पयलीं लोक कितें करतालो? लग्न जातालो, लोक लग्नांनी वेतालो, खातालो पियेतालो. आमी खावपाक पिवपाची गरज ना. हांव विचारता तुमकां, आमकां फेस्तांक सान्नां वडे करपाची गरज ना. आतां नातालांची परब येतली फुडल्या म्हयन्याक, आमकां नेवऱ्यो करपाची गरज ना. कोण नेवरी कोत्तलो? हांव वाट पळोवन आहा की म्हाका नेवरी कोण दितलो म्हणून. Praise God. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, नातालांची परब येता, आमी ही तयारी करिना? आमचो चुनो मारता आमच्या घराक, खुर्साक, मागीर कपेलाक, इगोर्जेक, मागीर सोयलो लायटींग ट्यू नेकेत्रां घालता. आतां LED लायट येयल्या, हे सगळी तयारी आमी करिना? कोत्ताय. आनी नातालां जावन आसा ती परब. आतां थोडे दीस पयलीं हांव तुमकां खरेंच सांगता, थोडे दीस पयलीं आमी सोसायटीन रावता, सगल्या लोकांनी बिल्डिंगाचेर LED लायट घाले, तांची नेकेत्रां घाली, दिवाली हाडली म्हणून. लायटींग घाल्यो आनी ट्यू आनी फुगोट्यो आनी मोरोन, कितलो बाबा, कितलो धुंवर आनी खूब 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 वस्तू जाल्यो. आतां फुडल्या म्हयन्यान आमची नातालां आसपाक. हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं. तुम्ही तुमच्या LED घालून उरता नेकेत्रां, आमी व्हडली नेकेत्रां घालता, आमी व्हडले LED लायट घालतले. आमचो उजवाड LED लायटाचो येता. आमचो उजवाड, आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमचो लायट कसो येता? LED घालून? हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर ठिकाण घेतला जाल्यार, देवाचो उजवाड आमचे भितर आहा जाल्यार, देवाचें उतर आमचे भितर आहा, देवाचें उतर जावन आसा देवाचो उजवाड, देवाचें उतर आमचे भितर आहा जाल्यार आमकां LEDची लायट गरज आहा वा आमीच जावन आसा उजवाड? आमी उजवाड. आमेन. म्हणटच भाव भयणीनो, संवसाराच्या लोकां भाशेन हे खाण कर, हें कर, पेंटिंग कर, LED लायट घाल, नेकेत्रां कर, हें काम जावन आसा आमचें. नातालां परब जावन आसा ही खबर? ह्या वर्सा म्हाका दिसता तुमी कोण नातालांक LED लायट करची ना, नेवऱ्यो करची ना, फकत नातालांक तुमचो उजवाड सगल्या कडेन फांकयताले हांव. जेजू कारगाम. कित्याक आमकां जाणा भाव भयणीनो, आमकां गोंयकारांक वो आमी हांगा आहात, आमकां नातालांची परब म्हणून आमकां अशें नातालां म्हणून दिसना जेन्ना आमच्या घरान नेवऱ्यो आनी सगळे दोदोल बिदोल हें ना तें. आमची नेकेत्रां आमी घालूंक ना, आमची क्रीब घालूंक ना, आमचे क्रिसमस ट्री घालूंक ना, LED लायट घालूंक ना. आमकां अशें दिसता की आजून पासून नातालां येवंक ना. पूण जेन्ना आमी तें भायल्यान पळयता, म्हाका दिसता नाव इट फील्स लायक क्रिसमस. क्रिसमस इज नॉट फिलींग. आमची नातालां जावंक जाय सदांकाळ, कित्याक जेजू आमच्या भितर आहा, ताणें आमचे भितर ठिकाण घेतलां आनी आमचो उजवाड सदांकाळ फांकूंक जाय, कित्याक जेजूचो उजवाड आमचे भितर आहा. आमेन. Praise God. आनी भाव भयणीनो, ह्या वर्सा हांव UK जुलय ऑगस्टान वचोन, हांव आतां 2 वर्सां हांव गेल्लो
फकत एप्रिलान मार्चान आणि एप्रिलान पूण 2018 and 2019 आणि 2022 23 and 24 फकत मार्चान आणि एप्रिलान गेले आम्ही पूण 18 19 and 22 आम्ही गेल्या ऑगस्टान UK आणि आम्ही जर सुपर मार्केट करना आमकां कोणें व्हेलें पासार जाता म्हणून आमकां दिसलें अरे आम्ही आम्ही फकत ऑगस्टान आमची नातालां कमेच जाली क्रिसमस ट्री हा सॅन्टा क्लॉज हा मो 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 करता क्रिसमस कॅरल वाजतात अहें दिसलें की आमची नातालां पयलींच कमेच जाली हांगा 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 रावंक जायना आनी 2-3 म्हयने आमची नातालां कमेच जाली ऑगस्टान पण युकेचो हांगा हा युकेचो कोण हा हांगा अरे बाप डेरिक हांगा हा हॅपी बर्थडे brother. डेरिक Brother, की बाबा हॅपी बर्थडे thank you, brother. आयज आमच्या बाप डेरिकाचो बर्थडे जल्माचो Praise दीस God. Praise God. जेजू कारगा अरे Jesu बाबा डेरिक karga. आयज तुझ्या हा जल्माच्या दिसा म्हाका एक सांग कितें आम्ही brother? नोव्हेंबरान आहात पूण तुका तुझ्या हेरल्ड्सान सुपर मार्केटान आणि बायलान नातालां केन्ना कॉमेस जाता UK ब्रदर पयलीं जुनान जाताली कॉमर्स आतां वर्साचे 12 महिने चालूच आहा सायडीन एक काउंटर आसता फकत क्रिसमस डेकोरेशन आयकलां तुम्ही आम्ही सगळीं गोंयकार आम्ही फकत 15 दीस पयलीं वा 10 दीस पयलीं वा एक सुमान पयलीं आमी क्रिसमस ट्री घालतली UK पळयात तो कितें सांगता तो आख्ख्या वर्सान तांचे क्रिसमस चलता Yes. तांची क्रिसमस ट्री सॅन्टा क्लॉज क्रिसमस कॅरल वाजतात पूण भाव भयणीनो हांव तुमकां एक सांगता एकदम दूख भोगता सांगपाक भायल्यान सगळो दोबाजो जाल्यार क्रिसमस ट्री घालून आनी सगळें रेड एंड ग्रीन घालून तो उजवाड जेजूचो भितर ना जाल्यार हो भायलो दोबाजो कसलो फायदो तो भायल्या दोबाज्याक कसलो फायदो हांव विचारता तुमकां कसलो फायदो हा म्हज्या भाव भयणीनो जेजू आमचे भितर ना फकत भायल्यान दोबाजो उजवाड हा LED हा नेकेत्रां हा दोदोल हा न्योरो हा सगळ्यांचे भायलो दोबाजो हा क्रिसमस क्रीप पासून हा पूण जेजू भितर ताचें उतर ना कसली नातालां जाय तीं म्हजे बरोबर म्हज्या रागार जाल्यात की तुमी सगळीं उगी रावल्यात म्हाका दिसता म्हाका बंद करचें पडटलें No, सांगपाक brother. Praise God. भाव भयणीनो नातालां आमची ज्या भाशेन आमच्या बाब डेरिकान सांगली UK नातालां 12 म्हयने आहात आमची नातालां 12 म्हयने आसपाची नेकेत्रां घालून न्हय क्रिसमस ट्री घालून न्हय LED घालून न्हय पूण ताचें उतर आमच्या काळजान आहा म्हणून कित्याक बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यान आमचे भितर ठिकाण घालां Praise God. आर्गां तुका जेजू Argan tuka Jesu. Praise God. इनवास तुका जेजू Bless tuka Jesu. म्हणटच जेन्ना बाप पूत आनी पवित्र आत्मा भितर हा हाचो अर्थ कितें हांव ताचें उतर सांबाळटां हांव ताचें उतर कोत्तां हांव ते परिक्षान पास जातां पवित्र आत्म्याचें उतर आयकतां आनी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोन हांव आतां त्या परिक्षान पास जावन म्हजी कवायकी दितां आनी देखून हो उजवाड उतराचो जो म्हजे भितर हांवें लिपून दवरला म्हज्या काळजान तो उजवाड हांव सगल्यांक तो उजवाड जेजूचो हांव सगल्यांक दितां ही जावन आसा म्हजी नातालां आख्ख्या वर्साक फकत 25 तारखेक डिसेंबराचेर एकल्या दिसाक हांव नातालांची परब करतां वय UKचो लोक 12 म्हयने करता भायलो लायट घालून आनी हें करून आनी क्रिसमस ट्री घालून पूण आमी आमचो उजवाड जेजूचो ताच्या उतरा वरवीं हा म्हणून आमी तें उतर सांबाळटा म्हणटच हें आमी कोत्ता जाल्यार पळयात जेजू कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा नोआच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाचो पूत येता तेन्ना जातलें आनी कितें घडटलें बुड्डे आदल्या दिसांनी नोआ पेट टारवान भितर सोरोत तर तो दीस मेरेन
लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें की आमी खावपाक आनी पिवपाक बंद करुया. आमी आमच्या भुरग्यांक आतां लग्न करूंक जाय, तांकां म्हणुया आतां बाबा भुरग्यानो, आतां जेजू परतून येवपाचो आसा. नोवाच्या काळार जशें घडलें, तुमकां आनी ह्या संवसाराचे त्रास कित्याक करूंक जाय, लग्न कित्याक करूंक जाय. तुमी लग्न करिनाकात, तुमी फकत तुजें उतर पाळात, तयारी करात. अशें आमी करूंक जाय काय? ना भाव भयणीनो, चुकनाकात. जेजू कितें म्हणूंक सोदता की इट वॉज बिझनेस एज युजल. लोकांक कसलीच काळजी नासली की आतां जेजू येवपाचो वेळ पावला, आमी तयारी करूंक जाय. त्या 5 हुशार आंकवारी भाशेन आमी तयारी करूंक जाय, आमी जागृत रावंक जाय. हें नाका. आमचें सदांकाळ चलता बिझनेस एज युजल. देखून जेजून अशें म्हणलें. म्हणटच आमी जेन्ना तें उतर सांबाळटा भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो, बाबा आतां तुमी कित्याक हें सगळें करतात. हे सगळें पेंटींग आनी क्रिसमस ट्री आनी क्रीम आनी क्रिसमस कॅरल, हांव म्हणिना हें सगळें बंद करात. पूण हांव म्हणटा दुसऱ्यांक बरी खबर दिवच्या सोतेक आमी इतलो वेळ काडीत जाल्यार ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी व्हडली चुकता भाव भयणीनो. आमी चुकता. नातालांचो दीस पासून येत जाल्यार आमी कोणाक वचोन देवाचें उतर दिलें. वय आमी नेवऱ्यो केल्यो, दोदोल केलें, कितें काल केलें, बरें पॅकेटान घालें, तांकां दिलें आनी तांकां उतर दिलें. ती खुशाल आहात की तूं आयिल्लो तुजें कितें म्हणटात तें काजाराक आमी कितें म्हणटा, काजाराक कोण बरें पॅकेट घालता आनी कोणाक खाण दिता. ओजें नातालाचें ओजें आमी कोणाक दीत जाल्यार लोक म्हणटा अरे तुवें दिलें, आमी थोडें केलां, आमी आतां तुकाय ओजें दिता. तूं दिताय आनी घेताय. पूण हांव सांगता तुमकां भाव भयणीनो, तूं वच कोणा कडेन ओजें दिवपाक नातालांचें, कोणा कडेन जो कोण तुका कांय दिवंक शकना, पूण ताका जेजू दियात, उतर दियात. तुजी नातालां एकदम बेस्ट जातली. थँक यू जीसस. तर सर्गीचो बाप जो पळयता, जो तुजे भितर आहा, तो म्हणटलो हो खरो म्हजो पूत, हो ही खरी म्हजी दिव. पळय कशे भाशेन ती म्हज्या पुताचें नांव हें ताच्या जल्माच्या जी परब करतात, कितें खुशालबायेन करतात. ना तर संवसाराच्या भाशेन एलईडी लायट घातली, क्रिसमस ट्री घातली, हें केलें तें केलें, कॅरल घातलें आनी आमकां बरें दिसलें की नातालां आमची बरीं जालीं म्हणून. 25 तारीख जाली, मागीर क्रिसमस ट्री काडपाची, नातालांची क्रीप काडपाची, एलईडी लायट काडपाचे आनी ते पोतून कोनशाक घालपाचे, फुडल्या वर्साक घालपाक. पण आमचो एलईडी लायट आनी आमचो उजवाड सदांकाळ फांकूंक एकदम गरजेचो. आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता, जें घडलें नोवाच्या काळार हें आतां घडटलें. पूण आमी जी देवाचें उतर आयकता, जी आयज आमकां देव पवित्र आत्मा आमकां सांगता, आमकां जाय ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन जियोवपाक न्हय. आमकां जाय तें उतर आमी सांबाळपाक, तें उतर आमी पाळपाक, तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक. खरेपणी आमचो उजवाड जो भितर आहा जेजूचो, तो आमी फांकोवपाक आनी खरेपणी तो उजवाड सगल्यांक जी काळोखान आसात तांकां दिवपाक. कित्याक आयज भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमच्या चड काळोख आहा. वय एलईडी लायट येयल्यात, सगळे जिन्साचे लायट येयल्यात, जोगले टेक्नॉलॉजी येयल्या, गॅजेट्स येयल्यात, साऊंड सिस्टम येयला, पूण भितर काळोख आसा, खूब काळोख आसा. हांव तुमकां सांगता, कितले फामिली या 15 दिसांनी एक दीस सोडिन आसतना आमकां कोण ना कोण फामिली हांगा कावन्सिलिंगाक येता, आमी तांच्या घरा वेता आनी आमी जेन्ना आनी फोनाचेर सोड तूं, आमकां केन्नाय जाबा पासून दिवंक जायना. हांव तुमकां सांगता म्हणून ह्या निमाण्या काळार सैतान इतलो आतां फोर्सान गेला, इतलो नेटान गेला
की तो सगळें पाड घालूंक सोदता, पूण आमचे भितर उतर ना जाल्यार आमी ज्या भाशेन नोवाच्या काळार लोक सगळो सामको तांचें सगळें निसंतन जालें, तेच भाशेन जेजू येवचे पयलीं, कित्याक जेजू आयकात भाव भयणीनो, जेजू सगळ्यांक पळोवंक मेळचो ना. कित्याक हांवें तुमकां सांगलें की निमाण्या काळार जेजू येतलो, पूण तो येतलो फकत ह्या पडजोळीत वॉट इज द मिनींग ऑफ ग्लोरियस चर्च, मोहिमेहून मोहिमेवंत इग्रोज मातेक मेळपाक येतलो. तो सगळ्यांक येवपाक मेळचो ना. म्हणटच ह्या मोहिमेवंत इगोर्ज मातेक तो मेळोंक येत जाल्यार भाव भयणीनो, आमी आमच्या ओतम्यान, मोनान आनी कुडीन, जे हांवें ताका कालचे फावटी सांगलेलें, ओतम्यान, मोनान आनी कुडीक आमी एक भाग्योन जिवीत, पवित्र जिवीत जिवपाक एकदम गरजेचें. प्रेज गॉड. आयकतात तुमी? आमची तयारी कशी आसूंक जाय ती. बाबून ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन या आमचो लोक दिवाळी करता, ईद करता, मोरण मारता, फुगोट्यो मारता, LED लायट घालता, क्रीप घालता, क्रिसमस ट्री घालता, वो 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 जॉय टू द वर्ल्ड, क्रिसमस ट्री, व्हाईट क्रिसमस, हे कॅरल वाजयतात. ते भाशेन आमी ज्या भाशेन नातालांची परब केल्या ह्या कालच्या वर्सांनी, त्या भाशेन आमी करपाची न्हय. आमची नातालां सदांकाल आसपाची, पूण ती नातालां आसूंक जाय तो उजवाड जेजूचो ताच्या उतरा वरवीं आमच्या काळजान. जेजू कारगां, जेजू कारगां. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. The light of Christ must shine in us 24/7, 365 days, and that light of Christ is Christmas. प्रेज गॉड. म्हणटच जेजून आमकां सांगलां ह्या उतरांनी की जेन्ना तो पोत्तून येवपाचो आसा, लोक आपल्या वाटेन संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतलो, पूण आमी जें उतर आयकता, आमी आयज म्हणटा जेजू, ज्या भाशेन आमी ही सगल्यो परब केल्या, नातालांची, फेस्तांची, सान्नेवड्यांची, आची ताची, ह्या वर्सा आमी कोत्तले, पूण ताचो अर्थ बदलतले. आमी जें कोत्तले, आमी दुबळ्यांक दितले. जो कोण म्हाका तें हो जें पोत्तून म्हजी बशी भरून म्हाका मेळटली, कित्याक हांव तुमकां एक सेक्रेट सांगता. आतां हांव तुमकां सोबे माजार सांगता जाल्यार तुमी म्हणटल्यार हो आनी कितें सेक्रेट. हांव तुमकां एक खरेंच सांगता. जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजो पाय माय हांव उतर नकळो, आमी फकत इगर्जेक येतालीं. आयतारचें मीस चुकपाचें न्हय, नातालांक रातचीं वचपाचीं आनी मागीर येताना क्रिसमस कॅरल करपाचें. आनी तेन्ना थंडी आसताली, कित्याक त्या दिसांनी जेन्ना लास्ट थंडी खूब आसताली गोंयांत, आमी बरें शर्ट घातलें आनी क्रिसमस कॅरल, आनी मागीर कॉफी घेतली, केक घेतली. आनी तेच्या उपरांत नातालांच्या दिसा भाव भयणीनो, म्हजी माय एकदम बरी कुजिनेर आहली, बरी खाण करताली. लेत्री करताली, दोदोल करताली, नेवऱ्यो करताली, काल घोंस, खूब आमच्या घरान खूब हें आसतालें. म्हणटच नातालांच्या दिसा आमच्या मेजाचेर सुमार 10-12 प्लेट आसताल्यो आनी आमची माय त्यो सगल्यो प्लेट भरताली आनी म्हज्या भावाक म्हणटाली तूं त्या घरा वच, म्हाका म्हणटाली तूं त्या घरा वच, आनी म्हाजी भयणीक सांगताली तूं त्या घरा वच. आमचें दिवन जातकूच आमी आतां ती बशी घेवन येतालीं, वय की ना. आतां आमकां आमचो इंट्रस्ट ल्हान आसतना आमचे बशीन कितें मेळटलें तें आमी आतां तांकां काल दिलां, नेवऱ्यो दिल्या. ती आतां कितें करतात, तांच्यो नेवऱ्यो कश्यो आहात, ती कितें आमच्या बशीन घालता, आमी दिताले आनी आमकांय मेळटालें. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? तुमी सजमोन हांव कितें सांगता तें? आमी जेन्ना बशी दिताले आमी वाट पळोवन आसताले की ती आमकां आमचे बशीन जी रिती दिवची ना, कित्याक तांची परब. आतां ती आमच्या बशीन कितें घालतली ती आमकां ती उमेद आसली नातालांच्या दिसा ती बशी दिवपाक. म्हणजे जेन्ना हांव कोणाक बशी दिता ती म्हज्या बशीन कितें घालतली ती. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही?
हय ब्रदर. हांवें तुका दिलें, तूं म्हाका म्हजेंच पोत्तून दिनाका. तूं कितें हांगासरलें घाल, आनी कितें घाल, कोणें आनी दिलां तें घाल. आनी खूब फाटी अशें जातालें, जो कोण त्या घरांतल्यान आमकां घालतालो देखून आमी सकाळीं सकाळीं वेताले. आमकां नाकाल्लें की कोणाचें डुप्लिकेट येतलें म्हणून, कित्याक मागीर कोणाचें भरचें पडटा न्ही. प्रेज गॉड. सलमतां कितें सांगता, हांव तुमकां जें सांगता म्हज्या काळजांतल्यान हांव तुमकां सत सांगता. पूण ह्यो वस्तू घडल्यो आमी जेन्ना ल्हान आसलेलो, कित्याक आमकां आमकां कसलीच सजमणी नासली नातालांची. नातालां कितें तें, नातालां म्हणजे घरा फूट खाण करपाचें, लोकांक दिवपाचें, तांची बशी दिवपाची आनी ती आमकां तांची बशी दिवपाची. आनी मागीर आमी बसपाची, दनपारचें जेवण करपाचें आनी मागीर क्रिसमस ट्री करपाक वचपाचें. ही जावन आसा आमची नातालां. पूण बाबा जेन्ना उतर म्हाका कळ्ळें, उतराची सजमणी मेळ्ळी, आतां म्हजी नातालां जावन आसा. आमच्या बाब डॅरिकान सांगलें त्या भाशेन, आमची नातालां जावन आसा काय सदांकाल. कित्याक आमची नातालां त्या भायल्या दोबाजो आमी कोत्ताले त्या भाशेन न्हय, आमची नातालां जावन आसा कित्याक तें उतर आमचे भितर आहा, तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. देवाचो उजवाड जो उतरा वरवीं आमचे भितर आहा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. जेजूकार गांव, जेजूकार गांव. म्हणटच बाब भयणीनो, हांव तुमकां सगल्यांक विचारूंक सोदतां आयज, जें घडलें नोआच्या काळार लोक आपलो आपल्याच वाटेन आसलो. आतां समजा हांवें तें म्हाका उतर आजून पासून मेळोन नासलें. खूब लोक आहा, खूब लोक आहा म्हज्या 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 कुटुंबान, म्हज्या सोयरीं खूब आहात जीं आजून पासून उतरान येवंक ना. ज्या भाशेन आमी ल्हान आसतना बशी दितालीं आनी बशी मेळटाली तेच कोत्तात. क्रिसमस ट्री घालतात, नेकेत्रां घालतात, एलईडी घालतात. एलईडी आख्या घराक घालतात. अरे फाटल्यान कोण ना, तिजोरी घातल्या. कितलो वेळ काडून, मानाय कापून, लायट घालून, पॉयंट घालून, कितें म्हणटात तें चुनो मारून, ह्या दिसांनी आमचो क्रिस्तांव, आमचो गोंयचो लोक एकदम बिजी आहा. तांकां थंयसर आमचे पाद्री रितीर करूंक सोदतात. आनी थोडे आमचे पाद्री म्हणटात, बा म्हज्या म्हाका रितीर करूंक जाय, पूण आमचो लोक एकदम बिजी आहा. आमची पॅरीस कावन्सिल आमकां सांगलां की पॅरीस कावन्सिल मिटींग पयलींच डिसेंबरान पयल्या सुमारान करया, डिसेंबर क्रिसमस प्रोग्राम करपाक. कित्याक लोक आतां खूब बिजी आहा. तांकां तो चुनो मारूंक जाय, मागीर ते क्रिसमस ट्री घालूंक जाय, घरान खूब काम चलता, मागीर तांकां नेवऱ्यो करूंक जाय, कालकाल करूंक जाय, लोक मेळना आनी सगळीं आपली एकदम बिजी आहात. तुमी सगळीं पूण बिजी आहात ते लोकां भशेन. भाव भयणीनो, तुमी म्हज्या रागार जावना न्ही. हांवें सगळें आतां भायर सगळो बांडा सगळें भायर काडलां म्हणून तुमी म्हज्या रागार न्हू म्हूण. ना ब्रदर. बाय मारयाक सांगची ना की हाका बंद करून उडयात. हो आनी खिचलो आमकां सगळीं आमकां ही खबर दिता. आमकां नाका ताका आयकोपाक. हांव फकत तुमकां सांगता की ह्या निमाण्या काळार जे भाशेन आमी कोत्ताले ल्हान आसतना हो इतलीं वर्सां आमी करीत आसतना, आमची नातालां दुसरे भाशेन जावनी. हें उतर आमचे भितर आहा तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवया. हो उजवाड जो आमी एलईडीचो घालताले आनी नेकेत्रां घालून, आमचो उजवाड जावनी. हो उजवाड जेजूचो आमचे भितर. आनी तो उजवाड आमचे भितर आसत जाल्यार त्या उतरा वरवीं हांव तुमकां सांगता म्हज्या भावंडो, ह्या वर्सा आमची नातालां इतलीं इतलीं खुशाल बडीत जातलीं. हांव तुमकां सांगता की जेजू पासून म्हणटलो, ही भुरगीं खरेपणी म्हजो उजवाड जो हांवें संवसारान हाडलेलो आनी हांवें तो फांकयलो आनी म्हज्या शिसां वरवीं तो हांवें चलयत दवरलो, ही भुरगीं म्हजीं म्हजो उजवाड चलयतात, म्हजो उजवाड फांकयतात. आनी इतली खुशालकाय ताका मेळटली ताच्या जल्माच्या दिसा. जेन्ना आमी ताजो जल्माचो दीस करता ताका खूब खुशालकाय भोगतली. हांव 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 उमीद करतां, हांव खरेपणी हें मागणी करतां ह्या वेळार एक एकल्याक आमकां जी ह्या वेळार हें उतर आयकतात की भाव भयणीनो, आमी
ज्या संवसारा भाशेन हो आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या लोकां भाशेन आमी लोक जे फेस्तां करतात आनी ताची सगळे हें करता ह्या वर्सा आमी दुसरे भाशेन करया. आमी हो उजवाड जेजूचो आमचे भितर जो आहा तो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी आयज सुरवात करुया. तें उतर आमचे भितर आहा तें उतर आमी पाडूंक सुरवात करुया. तें उतर पाडून आमकां तें सेक्रेट जे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा दिवंक सोदता तें सेक्रेट दिवन आमी करून दुसऱ्यांक तें सेक्रेट आमी सांगुया. तांकां जी जागृत नान जी न्हिदल्यान तांकां आमी उठोवया आनी तांकां ही तयारी करपाक आमी सांगुया. जेजू कारगां. जेसू कारगां. जेसू कारगां. प्रेज गॉड. खूब आहा सांगपाचें पूण आयच्या दिसा पासत आमी आयज बंद करया. आमचो भाव डेरिक हांगा आहा तो इंग्लीश क्लासीक घेवंक ना पूण ताच्या जल्माच्या दिसा ताचे पासत आमी मागणी करुया. हालेलुया. 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 बाय मारिया, वेर आर यू? कोणाक प्रश्न आहा विचारपाक? कोणाक प्रश्न आहा? आयची शिकवणी वर कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय? सगळ्यांक सोजमणी मेळ्ळी की निमाण्या काळार कितें घडपाचें आहा आनी निमाण्या काळार आमची तयारी कशी वचपाची आहा आनी आमी फुडल्या म्हयन्यान नातालांची परब कशे भाशेन दुसरे भाशेन करतले हांव. लोक म्हणटलो आमच्या घरा म्हळ्यार तुका पिशें लागला रे, कितें जालां तुका? कोणा कडेन तुमी देवाचें उतर आयकता? कोण तो कितें सांगता? तुमचें इंटरनेट सगळें काट करतलो, तुमचो मोबायल बुधवार दीस तो लिंपून दवरतले म्हणटले आयकनाका ताका. पिसो जाला तो मनीस. म्हाका दिसता तो प्रोटेस्टंट बी कितें, म्हाका दिसता तो आमचो कातलीक मनीस न्हय म्हणून तुमकां असल्यो खबरो सांगीत. पूण खरेपणी तुमी उतर आयकलां जाल्यार ह्या वर्सा आमची नातालां आमी दुसरे भाशेन करया. बाय फातिमा, देव बरें करूं तुका. तूं एकटीच म्हाका म्हणटा प्रेज गॉड, पूण म्हाका दिसता दुसरी म्हणटात आनी आमी तुका तेजें उतर केन्नाच आयकचें ना. आमी बाय मारियाक सांगतले बंद कर, हाका चान्स दिनाका आनी. ती आपली गेलीच, आमची बाय मारिया गेली. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. जेजू कारगां. जेजू कारगां. भाव भयणीनो. जेजू कारगां. Who is making the prayer? Sister Flavia, please. Yeah. You can wish him, no? ब्रदर लाईव्ह स्टॉप करून ब्रदर डेरिकाक प्रे करतली की करपाचें म्हण्याचें. कितें करया? बाब डेरिक खंय रे बाबा तूं? कामाचेर हाय वा घरा हाय तूं? ना ब्रदर हांव सीख आहा न्हू. आयज आमच्या बाब डेरिकाचो जल्माचो दीस. ताका 3-4 दीस पयलीं Let ताका brother pray. एक्सिडेंट जालो, तकलेक मार लागलो ऑफिसार. तो आयज घरा आहा. म्हणून बाबा तूं मातसो वुंडेड सोल्जर हाचेर व्हिडिओचेर येताय मातसो. येवंक जाता तुका? ब्रदर ना. ताका लॉस दिसता पळय ताच्या सल्माच्या दिसा. बरें, आमी तुजे पासत मागणी करता. ओके? हां बरें ब्रदर. मंगळा बाबा, आमी तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनमास दिता आमच्या बाप डेरिका पासत. ताका तुवें आनी एक वर्स दिलां ताच्या जिवितान. आनी आयज जेन्ना तो ताच्या जल्माचो दीस तो समर्पिता, आयज ताजो जल्माचो दीस आमच्या बाप डेरिकाचो. बाबा तुवें ताका सांबाळून दवरलाय. ताका खूब कश्ट जे तो भोगूंक शकतालो आसलो ते ताका सांबाळून दवरलाय. आनी ज्या कामाचेर ताका जी दूख जाली, ताका तो मार लागलो, तुवें ताका तुज्या आंत बोड्या वळीन तुवें ताका सांबाळून दवरलाय. म्हणून हांवें तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आनी बाबा आयज ताच्या जल्माच्या दिसा हांव ह्या बाब डेरिका पासत, ताच्या कुटुंबा पासत, आमचे बाय रोजारे पासत आनी ताच्या पुता पासत डॉसन आनी जोनसा पासत आमी ह्या वेळार मागणी करता. बापा, ह्या म्हज्या बा डेरिकाक आयज ताच्या जल्माच्या दिसा तुवें सांबाळून दवरलाय आनी ताका तुवें पेकोवणी दिलाय. म्हणून हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिला. ह्या थोड्या दिसांनी
जेन्ना आमी नातालांची परब करतले हांव बापा ह्या बाक ताचे फॅमिली बरोबर ह्या वर्सा आनी आपल्या आख्ख्या सोयऱ्यां बरोबर तूं सांबाळून दवर आनी ताका जे आपल्या जिवितांत तुवें बरें फावो केलां जे ताची आडकोळ तुवें पयस केल्या आनी तूं ताच्या जिवितांत सगळें बरेंपण हाडलें म्हणून हांव तुका पयलोच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां बापा जेजूच्या नांवान आमेन. आमेन. म्हणटच बाब डेरेक तुका कितें म्हणूंक जाय तुज्या जल्माच्या दिसा कितें म्हणूंक जाय तुका जेन्ना कितें काजाराच्या दिसा कोण टोस्ट म्हणटा आनी मागीर टोस्ट जबाब दिता तुका आयज तुज्यान कितें थोडी उतरां म्हणूंक जाय प्रिचींग करूंक जाय जाल्यार करूंक जाता तुका वदें वर हा प्रिचींग करपाक. ना सगळ्यांक ब्रदर थँक्यू म्हणटा आयज पयले फावट कोणें बर्थडे दिसा मागणें केलें ब्रदर. जेजू Praise कारगा God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेसू Thank you, कारगा. Jesus. Praise God.